राज्याचे जुवारी पुलाचे उक्तावण जाले उपरांत कुठ्ठाळे तशेंच आक्षीत जावपी येरादारी कोयणीचो प्रश्न सुटावो जातलो। ते खातीर दक्षिण गोंयचो ट्राफिक जामाचो प्रश्न सुट्टलो। मात उत्तर गोंयांत मांडवी पूल ते पर्वरी बाजार मेरेन व्हड येरादारी कोयणीचो प्रश्न उपरासतलो असो हुस्को वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायला। हे खातीर योग्य नियोजनाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां। जाल्यार जुवारी पुलाचे पयल्या पावण्याचें काम पुराय जाल्ले खातीर तांणी खोस परगटायल्या। आणि एक गजाल सामकी गोंयकारांक सामकी म्हत्वाची आसा। जेन्ना सागरमाला जालें तेन्ना एक प्रोजेक्ट हांवें थ्रू सागरमाला हैदराबाद टू गोवा असो डिस्कशन करून घातिल्लो आणि ताची सुरवात म्हाजे म्हायती प्रमाणे आतां जाल्ली आसा। आणि ह्या शिवाय आमकां कनेक्टिविटी अंडर CRF अशे खूब प्रोजेक्ट माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन दिले। आज जवळ 10 ते 11,000 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी करता। हाजे श्रेय हांव घेना, हांव हे श्रेय नितीनजी गडकरीक दिता, त्यानंतर मनोहर पर्रीकाराक दिता, आमच्या आतांचे CM प्रमोद सावंत आणि आतांचो मंत्री निलेश काब्रालाक दिता। आमी अशेंच एकठांय जावन जर काम केलें जाल्यार गोंयांक जें कितें जाय तें सदांच सेंटर दितलें, ह्या बद्दल दुबाव ना। आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता। 9व्या वर्सा पयलीं हो ब्रीज जेन्ना ओपन जाता तेन्ना लोकांचे कितलेशेच प्रश्न सुटाळे जाता आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता। मुख्यमंत्र्यान हेचें ओपनिंग डिक्लेअर केलां विथ द कन्करन्स ऑफ होम आमचो युनियन मिनिस्टर नितीनजी गडकरी। खूब आनंद जाता कारण एक युनीक असो हो ब्रीज आज कंप्लिशन आयला आणि त्याचे जे 4 लेन आसा ते ओपन येता ते 26 तारखेक माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी गोंया येवन ओपन करता। हें आयकून खरेंच मना पासून आनंद जालो। जे प्रोजेक्ट हांवें घेतिल्ले ते आज म्हज्याच, हांव जरी PWD मिनिस्टर नासलो तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि निलेश काब्रा आसतना ते कंप्लीट जाता हें आयकून म्हाका खूब आनंद जाता। अशेंच काम आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केलें जाल्यार उरिल्ले प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले। मेर्शी भितरल्या बेकायदेशीर लँड फिलिंगा आड आर्जीन कागाळ केले उपरांत हे लँड फिलिंग बंद करपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्यात। पूण ह्या लँड फिलिंगान ह्या वाठारांतले खारफुटी आनी उदकाचे स्रोत इबाडायल्यात। पळयात ह्या लँड फिलिंगाक लागून जाल्ली ही अवतिकाय।